ह्या रोडाक म्हणजे फ्रॉम होंडा टू वायपय दरम्यानच्या रोडाक एक हांगा गोपाल चेकपोस्टा कडेन एक बरो खूब जुनो म्हणजे पुर्तुगीज काली एक ब्रीज आसलो ब्रीज सारको आनी थंय तो जुनो जाल्लो आनी जिर्ण जाल्लो पूल तो. सो त्याच बरोबर हांगा मातशे वॉल्स आसल्या कारणान थंय केन्ना केन्ना एक्सिडेंटूय जाताले आनी अशे खूब प्रकार जाल्ले आसा. फॅटल एक्सिडेंट जावंक ना, परंतु त्या जाग्याचेर एक नवो ब्रीज येवपाची गरज आसली. पूण ही जेन्ना समस्या आमची पर्ये मतदारसंघाची आमदार आदरणीय डॉक्टर देवी राणे यांच्या कानार पडटकूच तेंच्यांनी तातडीन प्रयत्न करून PWD मार्फत इस्टिमेट वगैरे करून अंदाजे म्हाका दिसता ह्या ब्रिजाक 1 कोटीच्या आसपास खर्च येऊ शकता आणि 1-2-4 महिन्या भितर हे काम पूर्ण जातले अशी खात्री आसा. सो हे काळाची गरज आसली. ह्या दरम्यानचे ह्या रोडाच्या दरम्यान जे पूल आसले ते खूप वर्सां पयलीं हो रोड जेन्ना तयार केल्लो पुर्तुगीज काळाक म्हणजे म्हाका दिसता आफ्टर गोवा लिबरेशन तेचे पयलीं आसूं शकता. सो तेन्ना पासून हे रिपेअर जावंक ना. सो ही फाटल्या एक 7-8 महिन्या पयलीं फावंडेशन घातलेले पूण पावस येयल्या कारणान ते मातशे डिले जाले आनी पावसा नंतर माननीय आमदारान सांगलेले पावसा नंतर रोखडेच चालू करतले म्हणून. सो हे काल गेल्या 4-5 दिसां पासून हे काम सुरू जाल्लें आसा. आमकां खबर आहा की रस्तो आमकां कितलो इम्पॉर्टंट आसा आनी आमचे 70 जायत ते पूल आसा ते खूब जुने जालेले आसा. आमी आतां भोपाळ 70 आसा आनी भोपाळ 70 जो चेक पोस्ट आहा भोपाळ थंय जो सायडीक पूल एक कान आसलेलो आनी तो जो कान आसलो तो एक टर्नर आसलेलो आनी ताका लागून खुबशे एक्सिडेंट जायत आसलेले. आतां ह्यो पुलाचेर सद्या काम चालू आसा आनी सरकारान ह्यो पूल गरजेचो आसलो. ह्यो पूल आसलो तो पुर्तुगीज कालीन आसलेलो आनी ताका लागून ह्यो बारीक आसलेलो आनी एक्सिडेंट जायत आसलेलो. आतां ह्या पुलाचेर सद्या 2 दीस जाले काम चालू आसा आनी आतां मुख्य पातळीवर हे काम चालू आनी हे काम पूर्ण जावपाची शक्यता आसा. ह्यो पूल जर जालो तर लोकांक मातशें बरें जातलें. अशेंच खुबशे जाग्यार आतां सद्या पुलाची गरज आसा आनी सरकारान तेजें बी काम करपाचें अशें हांव मागणी करतां. वाळपेच्यान गोमोचर टीव्ही खातीर सपना सामंत.